खाजगी बस धनी संघटनेचे मागणे सरकाराच्या येरादारी खात्यान पडून आसात। सरकार तांचेर अजून निर्णय घेना। सरकाराचो निषेध आनी सरकारान येरादारी खात्याक जागे करपा खातीर खाजगी बस धनी संघटनेन एका दिसाचें आंदोलन करपाचें थारायलां, अशी मागणी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। आमच्यो मागण्यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ज्यो पेंडींग आसा ताका जाग हाडपाक सरकाराक आनी वाहतूक खात्याक आमी काल 4 तारखेक नोटीस दिल्ल्या। हितून पयली मागणी म्हणजे ज्यो घडयाळां सगळ्या बस स्टँडांचेर लावपाची आमी मागणी केल्ली ती लावपाक आयज पर्यंत गेले 1.5 वर्स जाले वाहतूक खात्याक अपयश येयल्लें आसा। तशेंच कदंबाच्या आनी आमच्या मदीं कोऑर्डिनेशन कमिटी करपाक लायिल्ली ती केली, पूण तितून 2 मिटिंगेनी जे आमी प्रश्न मांडलेले ते सुटावे करपाक तांकां अपयश येयल्लें आसा। मागीर बशीची फ्युअल सबसिडी आसा ती दिवपाक क्लियर करपाक फॉर्मां आजून पर्यंत अपयश येयल्लें आसा। तश्योच वेगवेगळ्यो मागण्यो ज्यो आमच्यो आसा वाहतूक खात्या मुखार त्यो सुटावे करपाक तांकां अपयश येयल्ल्या कारणान आमी काल तांकां 4 तारखेक नोटीस दिल्ली आसा की 1 दिसाचे आमी धरणे धरतले जर तर ह्या आठवड्यान आमचे जर ह्यो मागण्यो सगळ्यो जर पूर्ण केल्यो ना जाल्यार, आनी त्या प्रमाणे 11 तारखेक आमी 1 दिसाचे धरणे वाहतूक खात्या मुखार धरपाचें हें केलां, आयोजन केलां। गोंयांत भाजपाच्या मुखेलपणा सकयल सत्तेचेर आशिल्ल्या सरकारान गोंयकारांचे बरें करचें सोडून बारीक बारीक धंदो करपी सामान्य मनशाच्या पोटाचेर आड आयला। ताचो निशेध म्हूण गोंयांत 2 मतदारसंघांत सरकाराच्या विरोधान वावुरतले, अशें तामणकारान सांगलें। मुख्य आमचो कार्यक्रम फुडें सुद्दां आसतलो की आयज जो अन्याय हे सरकार जे पळय आमचेर करता वाहतूकदारांचेर तेचो निशेध करपाक मांद्रे आनी शिरोडा मतदारसंघान ह्या सरकाराच्या विरोधान हावज टू हावज आमचें कॅम्पेनींग आसतलें। आमचे जे कोण बरे मागपी आहा हे बरे मागपी आनी वळखीचे लोक आहा हांकां प्रत्यक्षान मेळोन ह्या सरकाराचे जे पळय अपयश आहा तो पाडो आमी वाचतले आनी ह्या सरकारान कशें पळय देशांतले युवक जे आहा बेरोजगार आसता ते आमी आयज स्वताच्या पांयार धंदो करता बँकेची लोनां घेवन तांकां देशोधडीक लावपाचे कशे प्रकार पळय ह्या सरकारान केल्या ते लोकां पर्यंत पावयतले।